हे नाटकाचं नाव असं संगीत मोतिविलय. एक पीटर वायस नावाचो एक युरोपियन प्लेरायट आशिल्लो. तेजें एक नाटक आसलें मारा साद म्हणून. खूब फेमस नाटक तें. पीटर ब्रुकान डिरेक्ट केल्लें मागीर. हे तेजें एक एडाप्टेड मराठी व्हर्जन. एक्चुली हें नाटक हांवें आमच्या संस्थेक केल्लें, हाऊस संगीत नाट्य मंडळान. आनी पोरूं आमी कला अकादमीच्या स्पर्धेंत तें सादर केल्लें. पूण ताचो एकूच शो जालो आनी मागीर ते फुडें शो जावपाक पावना. सो सतीश तांदळे म्हणून कोल्हापूरचो एक रायटर डिरेक्टर आसा नवो, ताणें म्हाजे कडेन ती स्क्रिप्ट मागिल्ली. ताणें आनी स्क्रिप्टी म्हज्यो मागिल्ल्यो. तातूंत ताणें मागीर ही निवडून तेजे तो प्रयोग आतां जालो कोल्हापूर केंद्रार. महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेची प्राथमीक फेरी आसा तितून. आनी थंय तें नाटक पयलीं येवन आतां फायनल फेरीक वतलें. फेब्रुवारीन मोस्टली ती जातली स्पर्धा. आजून डेट तांची म्हाका असो डिक्लेअर जावना. सो त्या स्पर्धेंत तें नाटक पयलें आयलें. एक्चुली बरी गजाल की गोंयच्या मराठी नाटककारांची नाटकां आतां भायर जावपाक लागलीं. कित्याक गेल्या कांय वर्सान जर तुमी पळयत, हांवेंच बरयल्लें हव्यात नाटक 2019 महाराष्ट्राक पयलें आयलें. तेन्नाच्यान सतत अंतीम फेरीक जी पयलीं नाटकां येता ती मोस्टली गोंयच्या संस्थेंची आसता. तर आमचं नाटक जे होतं ते निष्पाप कला निकेतन इचलकरंजी या संस्थेतर्फे त्याचं दिग्दर्शन मी केलं होतं. विष्णू सूर्य वाघ यांनी लिहिलेलं बाई मी दगड फोडते हे नाटक आम्ही तिथं सादर केलं. सुदैवानं त्याच केंद्रावर विष्णूचा भाचा कौस्तुभ नाईक यांनी लिहिलेलं नाटक दुसऱ्या संस्थेतर्फे सादर केलं होतं, संगीत मोतिविलय म्हणून. ते नाटक पहिलं आलंय. त्यामुळे गोव्याचे 2 लेखक आणि दोन्ही लेखकांची नाटकं ही कोल्हापूर केंद्रामध्ये पहिली आणि दुसरी आली.